सो हांगासर पळयात हांव सगळे मालवणच्यान घेवन येयला आनी तुमकां दाखयल्या शिवाय म्हाका जायना. सो हे पळयात वाल सामके टेंडर आसा म्हूण घेवन येयले. केन्ना अशें घेना हांव हें, म्हाका बरें टेंडर दिसलें. ब्रिंजॉल आनी हे कॅप्सिकम बीन न्ही वाटे घातलेले, 20 रुपया वाटे घातलेले. कॅबेज हाडला. कॅबेजची भाजी आमकां लायक जायना, पण कॅबेज पराठा न्ही खूब बरो जाता. आनी अशी भेंडी असले हांवें हाडला. भेंडी सामकी टेंडर आहा. ओके, स्वीट पोटॅटो, मागीर कॅरट हाडला. कॅरट आमकां जाय पडटात टिफिनाक बीन, इशूकाकूय जाय पडटा. तर तापरी 100 तरी चार्ज केले. ग्रीन चिली हाडला. ग्रीन चिली 20 रुपयाचे वाटे असलेले भरपूर. आनी बीटरूटूय 20 रुपयाचे 4 वाटे. मागीर हेंय 20 रुपयाचे. आनी स्वीट कणगां 50 रुपयाचे. हो कसो आहा पळय सोरोप को. सो हें हाडलें. मेथी आतां मातशें हें जालां, गाडीन दवरलेलें न्ही, तो ताका आतां सगळें पानां काडून न्ही डब्यान घालून दवरलें तें बरें उरता मागीर. आनी हे पळय कोथंबीर हाडला. स्वीट कॉर्न हाडला इशूकाक लागून. स्वीट कॉर्न ताका आतां पोवंक जाय, बॉयल करून दिता. कांदे सोंपलेले, कांदे हाडले हांवें. हे बारीक हाडला, बारीक कांदे हे पळयात. आनी मातशे मोटे कांदे आमगे खूब लागताय. आनी बटाट हाडला हांवें. बटाट 30 रुपया. ओके, आनी हे कॅप्सिकम सामके बरें आसलेले, धाकटे कॅप्सिकम. ओके, सो मागीर ना आयज न्ही भाजी खूब कमी आहा सर. पावस पडलो खंय म्हणटाले भाजी खूब कमी, नाल्यार आमकां पापडी सुद्दां मेळोंक ना. हे पळय भेंडी आनी इशूकाक ते रितीका खूब लायक पळय भेंडी बीन. सो हाडले. आनी हांगासर आसा टोमॅटो आनी चिटकी मिटकी हाडला. सो हे सगळे भाजी हाडला हांवें. आनी एप्पल सामके बरें आहा. सो इतलेंच. ओके, ते सगळें जाग्यार दवरता आनी मागीर मेळटा तुमकां. सो हांगासर न्ही अशें बरें ताका न्ही हांवें एक नॅट म्हाजे कडेन हें आसलेलें, हांवें न्ही ऑनलायन ऑर्डर केल्लेलें. तितून सगळें घालून दवरलां हांवें, वांगी बिंगी सगळें. ओके, सो तितलें बेगिना हें भाजी करूंक जाय, कित्याक चड दीस तें बरें उरचें ना. चिटकी न्ही मातशें इतलें फ्रेश नासलेलें, मातशें सुकें कशें आहा. तर तें बेगिना तें भाजी करूंक जाय. ओके, सगळें घालून दवरता बरें करून सेट करून. आनी आमची नेबर रॅन्सी, तांकां आमी बड्डेक इनवायट केल्लें न्ही, इशूकाच्या बड्डेक, ती बी येवंक नासलेली. सो आतां जस्ट तेंच्यांनी गिफ्ट दिवन गेला. सो दाखयता तुमकां कितें आहा तें. हें एक बरेंशें कार दिला, कितें म्हण एनिमल्स, मॉन्स्टर ट्रक दिला. हें सगळें ताका आतां कांय दिवचें ना, कित्याक तो सगळें न्ही चड अशें खेळना तो घेवन, हें सायडीन दवरतलें हांव. आनी हें एक दिलां, हें बरें आहा. हें न्ही लायब्ररी सगळें असलें बरें युजफूल सामकें. हें सगळें न्ही ABCD नंबर, शेप्स, कलर्स, वायल्ड एनिमल सगळें अशें बारीक बुक्स आहा. सो हें जेन्ना ताका मागीर शिकोवपाचें. ओके, आनी हें एक मॅट दिलां. हें पळयात, मॅट दिलां. तशें आमी जमनीर घालतालीं हांगासर मॅट, पण मॅट न्ही सगळें चावून काडटा मॅट सगळें. हें सगळें मॅट आहा पळय तेणें चावून काडलां. इतलें जाता तेज्या पावर आसा खबर आहा. म्हणून आमी घालना आमी मॅट. हें पळय अशें न्ही, पळयात अशें चावून काडटा. ओके, सो हें दिलें तेणें गिफ्ट. सो हें सगळें काडून दवरता. हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशें आसा तुमी? आमी सगळीं बरीं आसा. हेज्या पयलीं हांवें घातलो क्लीप तो. काल आमी गेल्ली खबर आहा प्लॉटा कडेन, येताना भाजी बी घेवन येयला. आनी तुमकां म्हटलें शेअर करया म्हटलें, की तुमकां दाखयलें न्ही म्हाका मातशें बरी दिसता कितें हाडलें तें. ओके, चला सो कंटिन्यू करता ब्लॉग. सो म्हाका न्ही आयज तुमचे कडेन कितें तरी एक डावट न्ही, एक तुमचें क्वेश्चन आसलेलें. खूब जाणां म्हाका कमेंट करताले. सो म्हटलें आयज तें क्लियर करया, कित्याक फाटीं म्हाका खूब हेजे कमेंट येताले. सो हांव तांकां तेच रिप्लाय करतालें. मागीर आतां हालीं 2-3 दीस जालीं इंस्टाग्रामार आनी हितून युट्यूबार न्ही कमेंट येता. सो म्हटलें कितें आहा तें उलोवया आनी क्लियर करया, कळ्ळें तुमकां न्ही. सो तुमकां खबर आहा म्हाजो हो चॅनल एन्जॉय युअर प्रेझेंट लायफ, हेका आतां 3 वर्सां कंप्लीट जावपा येतलीं, कळ्ळें न्ही. सो 3 वर्सांचो जर्नी हो म्हाजो यूट्यूब चॅनल एन्जॉय युअर प्रेझेंट लायफ. खूब त्रास घेतला 0 to 17,000 सबस्क्रायबर जावपाक. इतलें इजी ना, खूब डिफिकल्ट, दीस रात मेहनत आसा. सो हें चॅनला फाटल्यान न्ही हांगा पर्यंत पावपाक दीस रात मेहनत आसा. हें सगळ्यांक खबर आहा, जे कोणाचें यूट्यूब चॅनल आहा पळय तांकां खबर आहा कशें त्रास जाता, कळ्ळें न्ही. एक चॅनल ग्रो जावपा, लोकांच्यो गाळयो खावन घेतला हांवें, बॅड वर्ड्सूय घेतला हांवें. तें एक
अपार्ट सायड दवरता. तो ते सायडीन दवरता, ते व्हडलेशें कांय ना, ते आहात ते सोशल मिडिया म्हटलें की लोक तुका बरें वायट उलयतलेच. सो ते आमी घेवपाक आमचे कडेन शक्ती आसूंक जाय, कळ्ळें तुमकां न्ही. सो ते चड घेवंक वचप ना, लोकांचे नेगेटीव कमेंट, मागीर लोक तुका बरें वायट उलयतलेच. सो ते सोडून दिवपाचें. इफ कोणी चड तुका कोण त्रास करता, म्हणजे म्हाका खबर आहा, जशें म्हाजें चॅनल हो खूब जाणां अशें बॅड कमेंट करताले पयलीं, समथींग हांव तांकां ब्लॉक करता. ते बेस्ट. युट्यूबार एक बरो ऑप्शन आसा, कोणी तुका बॅड कमेंट करता म्हणजे खूब तुका त्रास करता, एक ब्लॉक करप हे बेस्ट ऑप्शन, कळ्ळें तुमकां. तुमी तांकां ब्लॉक करूं शकता. सो अशें खूब लायफान फेस पयलेलें आहा हांवें ह्या यूट्यूब जर्नीन. सो म्हाजो हो यूट्यूब चॅनल हो म्हाजो जीव आसा, कळ्ळें तुमकां. जशें म्हाजे इश्वी रित्वी तसोच म्हाजो हो चॅनल, म्हणजे 3 भुरगे अशें तुमी समजूं शकता, कळ्ळें तुमकां न्ही. सो म्हाजें हे चॅनलान हांव घालता म्हाजें डेली रुटीन, हय का न्ही, म्हणजे डेली रुटीन घालता हांव, म्हणजे खंय वयता हांव भायर, खंय घरा कडेन जावं कितें जावं, हें तुमकां हांव शेअर करता. इवन रेसिपीज तुमकां हांव शेअर करता, कळ्ळें तुमकां न्ही. सो म्हाका न्ही एक कमेंट येयल्लें फाटीं, खुबदां येता म्हाका कमेंट की तूं न्ही जे रेसिपीचे न्ही एक डिफरंट म्हणजे एक वेगळें चॅनल काड, कळ्ळें तुमकां न्ही. तेजी कमेंट काय वायट ना, बरें आसा. एक सेपरेट चॅनल काड रेसिपीचे आनी तेतून तूं फक्त रेसिपीज घाल, अशें खूब जाणांचें म्हणणें आसा. सो म्हटलें आयज हो डावट क्लियर करया, जे कितें आहा तें. सो म्हाज्या मनान कितें आसा, कित्याक लागून हांव डिफरंट चॅनल काडना हें तुमकां आयज सांगता. सी, चॅनल काडपाक कांय व्हडलेशें ना. इफ हांवें न्ही एक कुकींग चॅनल काडलें न्ही, थंय म्हाका अर्निंग जातलें हें म्हाका खबर आहा. थंय म्हाका अर्निंग जातलें आनी एन्जॉय युअर प्रेझंट लायफ चॅनलाचेर म्हाका अर्निंग जातलें. सो हांव आनीक चॅनल न्ही ओपन करना. कितें लागून सांगता तुमकां. सी, हो म्हाजो चॅनल आसा एन्जॉय प्रेझंट लायफ, डेली रुटीन घालता हांव, कळ्ळें तुमकां न्ही. सो केन्ना केन्ना न्ही आमचे कडेन कंटेंट उरना घालपाक. डेली लायफ आमचें कितें घालतले आमी सदांच, कितें जातलें आमच्या डेली लायफान, कितें जातलें हॅपिनेस सॅडनेस डेली कितें जाता, बरें वायट कितें जाता, कांय ना न्ही, सांगूं शकना केन्ना बरें जाता केन्ना वायट जाता, तें तुमकां हांव शेअर करता. पण डेली जेन्ना आमी व्लॉगिंग करता आमचे कडेन कंटेंट उरना. कंटेंट कितें घालतले आमी, चिंतचें पडटा आमकां. बाबा आतां हांव व्लॉगिंग करता, म्हाकाय खूब टेन्शन आसता, बाबा फाल्यां कितें व्लॉग करूं, फाल्यां कितें घालूं. सी, डेली काय भायर वचूं शकना, डेली काय हॉटेलान जेवूं शकना, हय का न्ही. सो मेन न्ही कंटेंट जाय आमकां. आमचे न्ही कंटेंट उरना. केन्ना केन्ना आसता तर आमी व्हिडिओ करता, केन्ना कंटेंटूच आसना आमचे कडेन. जाल्यार कितें करपाचें. सो जे दिसा म्हाजे कडेन कंटेंट ना दाखोवपाक, ते दिसा हांव रेसिपीज घालता, कळ्ळें तुमकां. इफ हांवें सपोज एक डिफरंट चॅनल काडलें रेसिपीचे कुकिंगाचे आनी थंय सपोज हांवें रेसिपीज बीन घातले, सो ह्या चॅनलाक जे म्हाका इतले त्रास काडून आयज 17,000 सबस्क्रायबर पावलेले आहा, ह्या चॅनलाक हांव कितें घालतलें मागीर. इफ ज्या दिसा म्हाजे कडेन कंटेंट ना त्या दिसा हांव कितें घालतलें. सो तेका लागून हांव डिफरंट चॅनल म्हणजे रेसिपी चॅनल न्ही ओपन करना. कितें आहा तें हें चॅनलाक हांव घालतलें. सो प्लॅनिंग म्हणजे इनकम आसा. इफ आनी चॅनल काडलें म्हाका ताचो इनकम मेळटलें, अर्निंग मेळटलें म्हाका. सो म्हाका नाका. आनी सेकंड थींग म्हणजे 2-2 कित्याक 4 असो हें चॅनल हांव काडूं शकता. म्हणजे हँडल करपाक जायना. तुमकां दिसता इतलें इजी, तें पळय इतलें इजी ना, हँडल करपाक जायना. इफ हांवें रेसिपी चॅनल ओपन केलें, बाबा तेका मागीर रेसिपीज घालूंक शूट करूंक जाय सेपरेटली, तेका मागीर एडीट करूंक जाय. ह्याच चॅनलाक म्हाका एडीट करपाक टायम मेळना. मेन थिंग टायम मेळना. शूट करपाक खूब इजी, ते मागीर एडीट करपाक इतलो टायम वयता. आनी आतां म्हटलें इश्वीक आसा, जायना, खरेंच जायना. तें कोण आई आसा म्हूण मातशें हेल्प जाता, पण जायना. ह्या फक्त हांव म्हणजे फक्त हांव युट्यूबाचेरूच घुसोवंक शकना. म्हणजे फॅमिली आसा, भुरगीं आसा, तांकांय मातशें लक्ष दिवंक जाय, हय का न्ही. सो हेका लागून न्ही हांव कुकींग चॅनल न्ही ओपन करना. आनी जेन्ना इश्यू जाल्लो पळय, म्हाका कमेंट केलेली इंस्टाग्रामार, इश्यूकाचेर एक सेपरेट चॅनल करूंक ना. हांवें तिका सांगलें, हांव करचें ना. जें कितें आहा ह्याच चॅनल तुमकां पळोवंक मेळटलें. सो 2-2 चॅनल करप तें हँडल करपाक जायना. तें कळ्ळें तुमकां न्ही, इतलें इजी ना तें, कळ्ळें तुमकां. इफ इजी आसलें न्ही हांव 4-5 चॅनल आयज ओपन करपाचें, तशें ना तें. सो जें कितें आहा कुकींग जावं, कितें आमचें डेली रुटीन जावं, हांव हेंच चॅनल घालतलें. सो हें तुमकां हांव क्लियर करता. सी, आतां कितें खबर आहा, कितें आसा, तुमचेंय मिस्टेक ना एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार. जेन्ना तुमकां कितें रेसिपीन जाय न्ही, म्हाजी रेसिपी भितर भितर खाचें आसा, कळ्ळें तुमकां न्ही. जेन्ना तुमकां कितें रेसिपीज बीन जाय न्ही तें तुमकां मेळना. आय एग्री. जेन्ना म्हाका कमेंट करता न्ही इंस्टाग्रामार, तृप्ती म्हाका अमके अमके रेसिपी जाय आहा, मातशें धाड म्हाका मेळना अशें म्हणटा. म्हाकाय मेळना. जेन्ना हांव सोदता तेन्ना म्हाकाय मेळना. सो आतां कितें करतलें. सो आतां हांव कितें करता खबर आहा, जेन्ना म्हाका कितें अमकी एक रेसिपी दाखोवंक जाय, हांव डायरेक्टली वर नांव घालता. फॉर एक्झाम्पल पयर हांवें घातलें हैदराबादी चिकन, सो डायरेक्टली नांव घातलें आनी पिक्चर घातला. तर तुमकां हांवें हायड करूं ना भितर कसले रेसिपीज आहा ना. हांवें डायरेक्टली वर घातला थंबनेलार की बाबा हें हैदराबादी चिकन. सो तुमी जेन्ना सर्च करतले पळय,
एन्जॉय युअर प्रेझेंट लाईफ टाईप करा वयर आणि हैदराबादी चिकन टाईप करा नाल्यार एन्जॉय युअर प्रेझेंट लाईफ चिकन बिर्याणी एन्जॉय युअर प्रेझेंट लाईफ चिकन ग्रेवी अशें तुमी टायप केलें न्ही ते हांवें ते रेसिपीज घातला पळय ते तुमकां येतले कळ्ळें तुमकां न्ही सो अशें मातशें त्रास जाता सोदपाक पण आनी कितें करता आनी म्हाका आनी डिफरंट चॅनल ओपन करपा नाका कुकिंगाचेर म्हाका हेतूनच म्हाका हो चॅनल बरो ग्रो करूंक जाय दोन हितून इफ आनीक चॅनल ओपन केलें न्ही सगळें मॅस जातलें हेकाय पळय तेकाय पळय आनी इतलें इझी ना तें सो म्हटलें तुमकां हें क्लियर करया कळ्ळें न्ही आनी चॅनल ओपन करपाचें काय अशें म्हजें प्लॅन ना जें कितें आहा तें एन्जॉय युअर प्रेझेंट लायफूच म्हाका हें वयर सरोंक जाय वयर व्हरूंक जाय हें सगळें तुमच्या हातीर आसा कळ्ळें तुमकां न्ही सो हें म्हटलें हें डावट आसलेलें खूब जाणां म्हाका विचारताले तूं डिफरंट चॅनल ओपन कर कित्याक लोकांक सोदपाक मागीर बरें पडटा इफ हांवें कुकिंग चॅनल काडलें न्ही लोकांक मागीर इजी पडटा तें सारकें हांव एग्री आसा पण जायना कितें करतले सो काय ना तुमकां सपोज रेसिपी मेळना न्ही तुमी एन्जॉय प्रेझेंट लायफ घाला आनी रेसिपीचें नांव घालात आनी आतां हांव चडशी रेसिपीज बीन घालतलें पळय डायरेक्टली हांव थंबनेलार घालतलें बाबा कितें आहा तें रेसिपी मागीर तुमकां मागीर इजी पडटलें कळ्ळें तुमकां न्ही सो अशें आसा सो म्हटलें तें कितें आहा तें आयज क्लियर करया डावट सो चिंतना की आनीक खंयचेच अशें म्हणजे आनीक चॅनल ओपन बी करपाचें म्हजें कांय प्लॅन ना म्हाका होच चॅनल मातशें फुडें व्हरूंक जाय जे दिसाक म्हाजे कांय दाखोवंक उरना कंटेंट व्लॉगींग त्या दिसाक हांव रेसिपी घालता सो अशें करून म्हाजें मातशें चलता यूट्यूब चॅनल नाजाल्यार फक्त हांव लॉगींग करत रावलें म्हण डेली कितें दाखयतलें तुमकां डेली सेम दाखोवपाक बरें जायना कित्याक म्हाका तें दाखोवपाक बेजार तुमकां पळोवपाकूय बेजार तरी पूण लोक पळयता टायम काडून तें व्हडलें म्हाका सो अशें कळ्ळें तुमकां न्ही सो इतलें इजी ना युट्यूबार कळ्ळें न्ही सो इतलें सांगता आनी कांय ना सो आयज न्ही एक बड्डे आसा एक दोग जाणांचो बड्डे आहा तांकां विश करता ऋत्वीक ना ऋत्वीक गेला ट्युशनान सो म्हटलें तो ट्युशनाचो आयलो न्ही मागीर गार्डनान खेळपाक वयता सो मागीर ताका आनी कोण वाट पळयतलो म्हणटा आतांच हांव कितें आहा तें विश करता तुमकां ओके सो आयज बड्डे आसा सो आयज एक बड्डे आहा ताका विश करता सो नांव आसा मिशिका विशींग यू मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजें हेल्थ बरें दवरचें हांव हें देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बड्डे मिशिका आनी नेक्स्ट आसा इयान विशींग यू मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजें हेल्थ बरें दवरचें हांव हें देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बड्डे इयान आनी जायत्या लोकांक न्ही म्हाजे रेसिपीज न्ही खूब लायक जाता आनी खूब लोक ट्राय करतात फॉर एक्झाम्पल पयर हांवें हैदराबादी चिकन दाखयलें आमचे नेबर जे आमच्या कॉलनीन रावता स्वाती सिनारी ताणें ट्राय केलें मागीर नीता पार्सेकरान फणसाचे पोळे ट्राय केले मागीर आनी एकल्यान आनी ऐश्वर्या दुबय आसता तेणेन चिकन हैदराबादी ट्राय केलें सो बरें दिसता आनी अशें म्हणटात की आपूण फस्ट टायम करता केन्ना करूं ना केन्ना खावूं ना तांकां तें लायक जाता आनी म्हाका न्ही कुकिंग करपाक म्हाका खूब लायक कळ्ळें तुमकां आनी खूब लायक लॉकडावन टायमार न्ही हांवें म्हाजें कुकिंग चॅनल आसलेलें चलूंकूच ना खूब घालतालें हांव रेसिपीज बीन चलूंकूच ना सो खूब वायट दिसता जेन्ना तुका व्यूज मेळना डिमोटिवेट जाता कळ्ळें तुमकां न्ही सो म्हाका खूब लायक रेसिपी बी शेअर करपाक सो लोक आनी म्हाका हेजे आनी म्हाका खूब हॅप्पी जाता हांव की लोक सगळे ट्राय करतात म्हाजे रेसिपी जे की हांव दाखयता ते आनी अशें खूब भरभरून रेसिपीज आहा सो म्हटल्यार तुमकां येतले एक करून ओके सो तुमी सगळे जाण ट्राय करचे कोणें कितें ट्राय बी करूं ना रेसिपीज ट्राय करचे कळ्ळें न्ही सो तुमच्या घरान आनी आमच्या घरान जेवण जें आमी जेयता पळय खूब डिफरंट आसता कळ्ळें तुमकां न्ही जें आमगे केल्लें तुमकां लायक जातलें तुमगेर केल्लें आमकां लायक जातलें आमचें खावन करून आमी वाजेरांक आसलें सो म्हाकाय लायक घरा कितें न्यू करपाक करून खावपाक कित्याक सगळें मेळटा हॉटेलान पण डेली हॉटेलान वचून खावपाक इतलें जायना न्ही आनी मेन थींग म्हणजे म्हाजे रेसिपी सगळें इजी आसता कित्याक म्हाका जाय की सगळ्या लोकांनी हें ट्राय करचें की हायफाय रेसिपी डिफिकल्ट रेसिपी हांव शेअर करूं शकना कित्याक हांव हाडून करूं शकता कळ्ळें न्ही सामान बी लागता पळय ताका थोड्या लोकांच्या घरांनी अफोर्ड करनात हाडपाक बीन सो म्हाजें अशें आसा की जे की इजी रेसिपीज बीन आहा पळय ते तुमकां हांव शेअर करतलें आनी तुमी सगळ्यांनी ट्राय करचें आनी जें आतां कितें उलयलां पळय रिगार्डींग द सेकंड चॅनला बद्दल हांवें जें आतां कितें उलयलां पळय हें तुमकां म्हणजे तुमकां एग्री जाता काय ना हें तुमी म्हाका कमेंट करून सांगा जें कितें हांवें सांगलां पळय तें रायट आसा की रॉंग आसा हांव चित्ता कंटेंट सो म्हाका डिफरंट चॅनल काडल्या की म्हाका हें चॅनलाक कंटेंट मेळचें ना सो एक म्हणजे एक आहा तर रेसिपी हांव घालूं शकता इफ जें कांय ना जाल्यार ताका लागून हांव सेकंड चॅनल ओपन करना इफ तुमच्या तकलेन कितें आनी कितें आयडिया आसा इफ हांव कितें रॉंग सांगता हें रॉंग आसा जाल्यार तुमी प्लीज कमेंट करा दिल खोल के म्हणटा तशें तुमी कमेंट करा काय म्हाका बेजार ना कळ्ळें तुमकां न्ही ओके चला आयज न्ही हो बारीकसो व्लॉग
ओके. सो खूप डाऊट आसलो लोकांचे, तो ते क्लियर करूया म्हटलें. ओके. तो चला हो ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करात, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करात. तर मला नेक्स्ट व्हिडिओ टिल देन बाय, टेक केअर.